माजी आमदार लक्ष्मण पार्सेकर तुमच्या संपर्कात आसा? पार्सेकरा बरोबर खुबशे लोकूय आमचे बरोबर आमी कितें करतात आमी जंय आमकां दिसता की ह्या मनीस हो मांद्रेकरा विरोधी आसा सोपटेच्या जावं शिरोडकराच्या त्या सगळ्याच्या संपर्कान हांव आसा आनी हांव संपर्कान रावता. काँग्रेस पार्सेकर सरां कडेन उलयतली काय ना इतलें सांग. काँग्रेस डेफिनेटली पार्सेकरा कडेन उलयतली आनी शिरोडकरा कडेन महादेवा कडेन उलयतली. कारण तेंगेली स्टेटमेंटाय आसा तेंची तिडकय आसा जेडे कार्यकर्ते आसात. सो आमचो उद्देश आसा हांकां ओडपाक आनी हांवें सांगलां पार्टी क्रॉस द लायन्स म्हणजे पार्टी भितर फक्त पार्टी लायन उरपाना ह्या इलेक्शनाक. लोक पार्टीचे हें सगळें विसरून हे दोगूय गद्दार आसा ह्या गद्दारांक हरोवपा खातीर मतदान जातलें. आनी अशें दिसलां की आतांच्या सभे भितर की लोकांनी एक एप्रिहेन्शन रेज केला की लॉयलिस्ट कोणा ताकाच तिकेट दिया म्हणून जाता तितले बेगीन दिया. कितले दीस लागले तिकेट दिवपाक डिक्लेअर करपाक तुमकां आनी तुमी लॉयलिस्टाकूच दितले काय ना? आमची तिकेट हें आमी ठरोवपाना हे दोनूय मतदारसंघाचे लोक ठरयतले. आमी लोकां कडेन सोडला लोक जे आवाज सांगतलो तो आमी आयकतले आनी त्या आवाजा प्रमाणे आमी तिकेट ठरयतले. पूण तो काँग्रेस लॉयलिस्ट आसतलो डेफिनेटली आमी रिस्क घेवपाकूच शकना न्ही. ज्या तरेन जो आमी आशिल्लो आमदार ज्या तरेन गद्दारी हें केल्ली आसा आनी जो सुभाष शिरोडकर आशिल्लो तांणी पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून काम केलें. पार्टीन ताका वेगळी वेगळी पदां दिली, इतली वर्सां आमदारकी दिली, मंत्रीपदां दिली. तो विश्वासघात करता ज्या टायमार पार्टीक तेजी गरज आशिल्ली त्या टायमार तो विश्वासघात करून गेल्लो आसा. म्हणजे प्रचंड पळय तुमकां पार्टी भितर आनी लोकां भितर कितली तिडक आसता. त्या खातीर आमी तिकेट दिसतना तो विचार डेफिनेटली आसतलो की हो पक्षा बरोबर आसतलो रावतलो काय कदाचित हो ह्या लोकां भशेन गद्दारी करपाक शकता. हेजेर डेफिनेटली विश्वास आमी ती चॅक करतले. कितल्या दिसां भितर नांवां डिक्लेअर जातली दोनूय मतदारसंघाची? ते आतां बेजिकली तर इलेक्शन केन्ना जातलें तेजेर आसा. इलेक्शन जो पर्यंत डिक्लेअर जायना तो पर्यंत आमी कॅन्डिडेट अनावन्स करपाक शकना. कारण त्या कॅन्डिडेटाक तो मतदारसंघ सांबाळपाक खूब कठीण जाता अनावन्स जालें म्हणटकीर. तेजेर जो लोड आसता तो लोड वाडटा आनीक थंय वेगळी वेगळी प्रश्न उबदा. सो स्ट्रॅटेजिकली आमकां एक स्ट्रॅटेजी म्हणून राजनितीची की आमकां ते डेट येतकरूच आमकां अनावन्स करपाक पडटलें. कारण कळना ना की हो सरकार सद्याक जो आसा तो इलेक्शन कमिशनाची डिसिजन सुद्दां आपूण घेता. पण आमकां आतां इलेक्शन कमिशनाचेर सुद्दां विश्वास तसो उरलेलो ना. तेजी जी एक इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी आशिल्ली ती कितें गेल्या. सो त्या खातीर आमी रावतले पयलीं की इलेक्शन कमिशन केन्ना हें इलेक्शन घेवपाक शकता. तें पार्लमेंटा बरोबर जातलें काय तें वेगळें जातलें तें सगळें त्या प्रमाणे आमचे निर्णय जातले.